वॉक्स पॉपुली एस्ट वॉक्स देई, मनशाचो ताळो देवाचो ताळो म्हणून एक सांगणी आसा. आमच्या सर क्रिस्तांव भावार्थ्यांक हो एक ताळो मेळयला. आमच्या कुटुंबाक आमी आद्यता दिवया. DSSच्या गोळीक परिशदेन, DSSच्या सेनेट ह्या जगांच्या सेनेट सभेनी ह्याच विशयाचेर ह्या वर्साचेर आमी चड आद्यता दिवन हर एका कुटुंबाक भेटच्याक गुरकारांनी, प्रतिनिधींनी, नेमाक सांद्यांनी आनी इतर गौरव सांद्यांनी सक्तांनी मेळून हर एका कुटुंबाची भेट करून वाड्यांतल्या तशेंच फिरगस विगारान याजकांनी, धार्मिकांनी, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी कोण सक्कड आसात आमचे गवळीक परिशदेंत आसात, संघ संस्थेनी आसात आनी सांगाता वावर करूंक प्रत्येक जण कुटुंबा हिताचे आयोग आसात. ह्या आयोगा मार्फत DSS अंतर आनी फिरगजे अंतर हांच्या मुखेलपणाखाल इतर आयोगांनी हाताक हात मेळोवन आमच्या कुटुंबांक आदार जावं, दुर्बळ्यांक, कश्टतल्यांक पावोवंक आनी पिडेस्त आशिल्ल्यांक, अनवरांक सांपडलेल्यांक आदार जावंक हे वरस आमकां उपकारा पडटलें. देखून हे केवल एक आज एनावन्स करन, परगटणी करन ओगे रावचें तसलें न्ही, बगार आमची सक्तांची आशा सांगाता घालून पासरलें वरस म्हणून उडास दवरया. आनी देखून तुमची आशा ही देवाच्या लोकांची आशा आनी देखून ह्या आशेक आमी आज ताका एक परगटणी केल्या. देखून हर एकल्याचो हांव उपकार बावडटां. तुमी सांगाता मेळोन चिंतून मागणें करन सुचान दिल्ल्याक आनी फुडल्या ह्या सगळ्या वर्सां ह्या एका संगतीचेर विशेश गमन दिवन आमच्या कुटुंबांक धैर्यान, दृढपणान, सक्तेन बरोवंक, भावार्थान बरोवंक हांव तुमचो सहकार आनी आदार आशेतां. पोरेकल्यान म्हाका सांगलें, आयकताना बेजाराय जाली. एका वकिलान म्हळें खंय क्रिस्तांव न्हय आसल्या म्हाका सड्ड केजी दुसऱ्याच्यो येजे म्हणून नात, क्रिस्तांवांच्यो लग्न विच्छेदांच्यो केजी आयिल्ल्योच पुरो म्हणून. आनी आमचे क्रिस्तांव वकील कोर्टींत आसात, कोणाच्यो सड्ड केजी येतात की म्हणून विचारल्या वेळार आमचे सडावत क्रिस्तांवांच्योच चड आसात म्हणून सांगलें. मोगाच्यान ही दुरादृश्टाची गजाल. आमी खंयी अडचणेन सांपडल्या पूण तरी देदस्प्रार जायनाशें सोम्याचेर बावार्थ दवरन परत देवा मुखार दिल्ली उतरबास, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतां, मानान लेखता आनी तुजो मोग करता म्हणली ती उतरबास. आनी त्या भाशे मार्फत घडलेलो बांद एकामेका दिल्ल्या त्या सहमतान ओप्पिगेंत हो बांद आमचे मदलो मोग, प्रत्येक जण पती पत्नींतलो मदलो मोग आनी की बळवंत करून दी, वाडोवन दी. कुटुंबांत अनवरां येता आसतना, ना समजणी, दुबाव येता आसतना सोम्या मुखार दिल्ली उतरबास हो बांद तांकां परत नव्या जिवितान बरोवन कुटुंबांतल्या जोड्यांक आनी भुरग्यांक. आमची भुरगीं थोडे फावटी दारांक खिळी दांपून भितर बसतात, भायर सयरीं आयल्यार मेळनात, सयऱ्यांक वचनात. एक काळ आसलो आजा आजये करवेचें, मामा मावशे करवेचें, एक संतोशाची गजाल आसली. आतां ती कोण गी कितें गी म्हणले बरी जालां. ताच्या बदलाक मोबायलाचेरच खेळून आसचें आमी पळयता, भायर येना. आजोडोल सांगलें, नो नेटवर्क झोन. कुटुंबांत आमच्या कितेंपणी आमच्या कुटुंबांत ज्या कुटुंबाचेर आमकां देवान अधिकार दिला त्या कुटुंबाचेर आमी आमचो तो जोगतो प्रभाव सोम्याच्या उतराचो, ताच्या कृपेचो प्रभाव घालून आमची कुटुंबां राखून व्हरूंक आनी ती सोम्याच्या कुशे प्रमाणे वागोवंक आनी वाडोवंक हांव तुमचे कडेन उपकार मागतां, करी जाय म्हणून विनंती करता. देवाचो आदार तुमचेर मागता.